ओके. सर आमी सकाळच्यान पळयता तुमी सकाळी दीस सुरवात करता एक्सरसायज ताच्या नंतर मागीर जे प्रोग्राम सुरू जाले ते कंटिन्यू आशिल्ले. 1 मिनीट तुमी खंय बसले अशें दिश्टी पडोंक ना सर. हे म्हाका दिसता डेलीचेच शेड्यूल जाल्ले आसता. खुबशे वेळार हेज्याकून चड शेड्यूल आसता तुमचे. हे सगळे बोवाळ्या भितर एक हॅक्टीक तकली सारकी जाम जाता, विचार आसता हे सगळे. तुमी रिलॅक्सेशन किंवा एक पीस मायंडेड बसपा खातीर कितें करतात किंवा खंय वयतात सर तुमी? See, when I get totally getting too much of workload on my head and continuous pressure of the work, to cool down my mind and to come out of this rush and busy life, एक 3 म्हयन्यांनी एकदां हांव 2 दिसांक खंयच्या तरी वायल्ड लायफ सँक्चुरीन वयता. सो आय हॅव अ पॅशन एंड लव फॉर वायल्ड लायफ, दॅट इज एनिमल्स, स्पेशली टायगर. टायगर पळोवपा खातीर हांव काबिनी फॉरेस्ट इन कर्नाटका, नगर होले वायल्ड लायफ सँक्चुरी ती, मागीर पेंच वयता हांव, काना वयता हांव, बांधवगर वयता हांव, रांतांबोर इन राजस्थान, जे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका आनी तामिळनाडू, दॅट इज मसिनागुडी, हे सगळे वायल्ड लायफ सँक्चुरीन हांव भोंवन येयल्लो आहा. आनी इट्स अ पॅशन टू सी दॅम ऑल द डिफरंट टायप्स ऑफ वायल्ड लायफ. इवन म्हाज्या नशिबान जो आमी ब्लॅक पॅन्थर म्हणटा, ब्लॅक लेपर्ड, तो बसून हांवें पळयल्लो आहा, म्हणजे बरो खूब टायमाक. सो 3 दीस जो हांव वचोन ते वायल्ड लायफ सँक्चुरीन रावता, सकाळीं मॉर्निंग 6 o'clock टील इवनिंग 6 o'clock हांव थिंगात आसता भितर. जंगल सफारी करता हांव जिपीन. आनी असले एनकावंटर्स आमी पळयले, फायट्स ऑफ टायगर्स, लेपर्डांची बसून टू हंट अ डियर, टू हंट सम अदर एनिमल, अशे भरपूर आमी एनकावंटर्स पळयले. इन द इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिलॅक्सेशन फॉर युअर मायंड. जी आमची मायंड कंटिन्युअस हें काम तें काम तें काम हें काम अशें आमची मायंड घुंवत आसता, ते मायंडानसून भायर सरपाक, कूल डावन करपाक आनी टू गेट यू टोटली रिफ्रेश्ड. When you go in these wildlife sanctuaries, you get a different feel. The nature which is around, it's full green patches. We see so many different elephants, they are in their own world. We see tigers, we see leopards, we see so many different types of animals, and you feel nice and you feel really relaxed. So ह्या भाशेन हांव 3 म्हयन्यांनी एकदां वयताच. हांव कशेय भाशेन वी ड्रायव डावन कारान वयता आमी, केन्ना केन्ना आमी फ्लायट घेवन वयता. बट आय टेक अ ब्रेक ऑफ 3 days, कंटिन्युअस 3 days फॉर दीस वायल्ड लायफ सफारीज. होच एक राज आसा एक हेल्थ ऑर तुमचे जी हेल्थ, मेंटल हेल्थ म्हणटा ती रिफ्रेश करपाची. सर डू यू लायक म्युझिक? या, आय लव म्युझिक, आनी स्पेशली द ओल्ड सॉंग्स, वेदर दे आर हिंदी ऑर कोंकणी. आदली जी कातारां आहा आमची, ती म्हाका चड लायक. आनी इवन मॉडर्न जे आमी म्हणटा सनबर्न म्युझीक जे आसता ते पासून म्हाका लायक. सो इट डिपेंड्स ऑन द टायम. लायक फेस्टिवल पिरियड इज इन डिसेंबर, वी लव द सनबर्न म्युझीक. अदर टायम्स वी आर ऑलवेज देर इन द कोस्टल बेल्ट, wherever there is live bands playing, whether there is musicians playing, sometimes we go and hear. ते म्हयन्यान 1-2 पावटी सांजचो एक अर्द्या वराक गेलो, बसलो, आयकलो, येयलो. म्हणजे मायंड डायवर्ट करपा खातीर हे सगल्यो गजाली इम्पॉर्टंट आहा. जे इतले आमी प्रेशर घेवन काम करता, त्या प्रेशरानसून भायर येवपाक यू हॅव टू डायवर्ट युअर मायंड, एंड दीस इज अ गूड थिंग. म्युजीक, इट गिव्स यू अ गूड फील. आनी ते कातारां आयकोन, ती म्युजीक आयकोन तुका एक वेगळेशें फिलींग येता, वेगळेशें वातावरण तुजें बरें जाता. हांव विचारूं शकता जाल्यार सर, ओल्ड सॉंग्स म्हटले तुमी,
एनी सिंगर विच यू लायक? लोनाची कातारां खूब, आल्फ्रेड रोज, लोना कोंकणी कातारां, मागीर आमची हिंदी जी एक 1980s मेलोडीज ऑफ 80s 70s 90s डिफरंट ती कातारां तुका आतां शम्मी कपूर हिट्स जे आमी म्हणटा ती कातारां आतां तुका मेळोंकूच शकना. ती हिंदी सॉंग्स तुका मेळोंकूच शकना. जी कोंकणी आदली कातारां ती तुका आर डी बर्मन, किशोर कुमार ही सगळीं म्हटलेली. आनी आमची आतां लेटस्ट म्युजीक जे आहा ते सगळे वेगवेगळे भशेन पॉप आनी ट्रान्स आनी ते इंग्लीश तुका आदी एल्वीस प्रेस्ली जे आहा तेजी आनी बाकीची कितकेशेच आदले नामनेचे म्युझिशन्स, इंटरनॅशनल म्युझिशन्स तेंची तुका कातारां आयज तुका मेवची ना. सो समटायम्स वेन आय एम ट्रॅवलिंग एट लॉंग डिस्टन्सीस तेतूंत काणकोण वयताले आमी बरी कातारां आयकली कारान. सो इट इज अ लॉंग डिस्टन्स. सो त्या टायमार तुका एक अर्दें वर मेवता कातारां आयकोंक. तूं काम केलें कंप्लीट तुजें कितें वाचपाचें बीन आहा तें मागीर कातारां आयक. सो आमच्या लायफान जेन्ना पासून आमकां काम करूंक मेवतलें, आमकां शक्ती देव दितलो, आमी काम करीत रावतले. तेजे मदेकात जे आमकां फ्री टायम मेवता तितून आमी ह्यो सगल्यो बारीक बारीक एक्टिविटी करप. सर एक क्वेश्चन आत्ता आयलो म्हाज्या मनान, कारण आयज जेन्ना आतां विश्वजीत आयिल्ले अशें जेन्ना मेळटात विश्वजीत म्हणजे कोणूय जावं, एक मिनिस्टर आनी दुसरो मिनिस्टर मेळटा तेन्ना कामाच्योच गजाली जाता काय ताच्या भायर सुद्दां फ्रेंडशिपीच्यो गजाली जाता? फ्रेंडशिपीच्यो गजाली जाता आमच्यो, कामाचे पयलीं जाता आनी मागीर फ्रेंडशिपीच्यो गजाली जाता. विश्वजीत ऑल्सो इज वन पॅशनेट वायल्ड लायफ फोटोग्राफर एंड ऑल्सो इज अ वायल्ड लायफ एन्थुजियास्ट. आनी हांवूय वयता वायल्ड लायफान, तोय वयता वायल्ड लायफ. सो तेजेय कडेन खूब फोटोग्राफी, म्हाजेय कडेन बरो कॅमेरा आहा. आय ऑल्सो डू गूड फोटोग्राफी इन वायल्ड लायफ. दॅट इज अ पॅशन. That is not, we can't do it every day. It's a passion. It's once in a way we go to do this and we do it. We love that what we are doing and we come back. So वेगवेगळो मनीस जो आहा तेका वेगवेगळे पॅशन आहा, मोग आहा. सो हे आमच्या लायफान आमचो तो एक भाग आहा. अशें आमकां पळोवंक पडना की हो आख्खो दीस काम करता हेचें आनी कांय ना काय, हेका कांयच पसंद ना काय. आमकां सगळें पसंद आहा. आय लव people, I love to see people dancing. I love to see people singing. I love wildlife तुका हांवें सांगलां आतां. क्रिकेट आमकां, फुटबॉलाचो मोगी हांव. सो वेगवेगळे टायमार आमकां जे संदी मेवता फुटबॉल एक मॅच पळोवपाक आमी पळयता, ती क्रिकेट मॅच पळोवपाक आमी ती पळयता. आमी स्पोर्ट्साचे हितून आमी भरपूर आमकां हें आहा. तुम्ही स्पोर्ट्साचें सांगले, गेल्या वर्सा इंटरमिडिया जो टुर्नामेंट जालो तेन्ना सुद्दां तुम्ही खेळलेले सर. सो तुमकां पयलीं पासून फुटबॉल खेळटाले बीन? हय, हांव आदीं पासून फुटबॉल खेळटालो, पूण खंयचे अशें हेका खेळोंक ना. पूण स्कुलाक रेप्रेजेंट जाले आमी. फुटबॉल आसूं, व्हॉलीबॉल आसूं, व्हॉलीबॉलचो कॅप्टन आसलो हांव. सो स्पोर्ट्सान हांव खूब फुडें आहा. सर्टिफिकेटी अजून पासून आहा म्हाजे कडेन. 800 मिटर फर्स्ट येयल्लो आमी बार्देजान, नॉर्थ गोवान. 1500 मीटर आय स्टूड आउट सेकेंड इन एंटायर गोवा. सो ह्यो सगल्यो सर्टिफिकेटी आयज पासून आहा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाच्यो. म्हणजे स्पोर्ट्सान आसलो हांव आनी आयज पासून स्पोर्ट्स इज व्हेरी व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. एड्युकेशन आमचे काळजा कडेन आहाच. वी सपोर्ट यूथ फॉर एड्युकेशन बिकॉज एक टायमार म्हाजे कडेन पयशे नासले एड्युकेशन कंटिन्यू करपाक आनी तेन्ना म्हाका कामाक वयचो पडलो. सो म्हाका फर्स्ट इयर, सेकेंड इयर, थर्ड इयर म्हाका करूंक मेळोंक ना ग्रॅज्युएशन. 12th पासून केलें आमी. सो आमकां कित्याक करूंक मेळना, आमकां फायनान्शियल प्रॉब्लम जाले. घरा लागीं बाजार हाडपाक पयशे नासले. सो त्या टायमार आमकां कामाक वयचें पडलें. आमकां तेजे उपरांत आमी बिझनस स्टार्ट केलें. सो जो भुरगो आपलें एड्युकेशन कंप्लीट करूंक सोदता आनी तेजे कडेन पयशे ना जाल्यार तेजी फी भरपाचो म्हाजे कडेन आयज पासून देवाचें ब्लेसींग आहा. कोणूय येवं, तो खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, गोंयचो खंयचोय येवं, बिचोलचो येवं, मयेचो येवं, खंयचोय येवं, जो भुरगो जर तर म्हणत आपल्याक ही 40,000 रुपया फी भरपाक जाय जाल्यार ताका चॅक काडून त्या इन्स्टिट्युशनाक दिवपाचें काम म्हाजें. कित्याक आयज बिझनसमॅन हांव, म्हाजे कडेन घडटा कोणाक तरी शिक्षण दिवपाक. हांवें हो म्हजो कर्तव्य आनी एक काम करपाक जाय. सर एक प्रश्न असो आसा की खुबशे लोक येतात तुमचे कडेन मदत मागपाक किंवा तुमचे कडेन मेळपाक, तुमचे कडेन उलोवपाक.
एक हें आसता की प्रत्येक मनशाक एके तरेचे मनीस आवडटा, तांचे बिहेवियर, तांचे वागणूक आवडटा. मायकल सराक कसले तरेचे लोक चड आवडटात? सी आय बिलीव इन दॅट इन ह्युमॅनिटी. म्हाका अशें हांव भेदभाव करिना, सगळे म्हाका एक. आनी कोणूय येवं म्हाजे कडेन, हांव एज लॉंग एज दॅट पर्सन इज नॉट कमींग विथ अ इगो आसपाक जायना. म्हणजे घमंड म्हणटा पळय तो मनशाक आसपाक उपकारना. आपूण उमक्याचो चेडो, आपल्या कडेन इतले पयशे आपूण सांगता पळय तशें जावपाक जाय, मंत्र्यान वा MLAन आपूण सांगता तशें करपाक जाय, तसले लोक म्हाका लायक ना. हांव तेंचे फुडल्यान हांवूय खालतो जाता आनी हांव तेंकां ट्राय करता एक्सप्लेन करपाक, हें अशें न्हू अशें म्हणून. सो डिफरंट टायप्स ऑफ पीपल कम, वी कॅनॉट हेल्प इट. आमी तेंकां कांय म्हणोकूय शकना आनी म्हाजे कडेन जाता तशें हांव एक्सप्लेन करता. पूण मनशाक जो हांवें आत्तां म्हटला इगो, घमंड म्हणटा पळय तो आसूंक जायना. तो तुजो डावनफॉल. तूं तितून सकला पडटा. तुवें सदांच दुसऱ्याचें कितें सांगता तें आयकपाक जाय. कित्याक तूं कितें म्हणोंक सोदता पळय तें रॉंग आसूंक शकता. तो कितें म्हणटा तें आयकपाक जाय. आनी इफ एट ऑल खंय तुका जर तर थिंगा चेंज जर तर करपाक जाय जाल्यार तुवें थिंगा चेंजूय करूंक शकता तो. सो दीस इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता ह्यो थॉट्स खऱ्यांनीच आयकची गरज आसा. आनी जर तुमी हे चॅनलाचेर पळयता जाल्यार सगळ्यांक सांगा युट्यूबाचेर सुद्दां हे सगळें तुमकां पळोवपाक मेळटा. सर तुमच्या कडेन एक दीस केन्ना तरी वेबिनार किंवा एक स्पेशल प्रोग्राम जावपाक जाय इन कन्वर्सेशन विथ यूथ म्हणा किंवा पीपल, कारण हे थॉट्स लोकां कडेन अजून पर्यंत पावना तुमचे. आतांचे खुबशे यूथ म्हणटा बर्गर जाय. बर्गर म्हयन्याक एकदां बरो युथाक, पूण सद्दां असलें जेवण आसपाक जाय. थोडे म्हणटा हेल्दी फूड जेवंक जाय. हें हेल्दी फूड एक्झॅक्टली. सर पण आमी पळयलां तुमकां सदांच उकडे शीतबीन आनी सुंगटांची कडी ही सदांच आवडीची अशी म्हणटाले. एंड सांजचे चायेक सुद्दां तुमी काकण आजुनूय दवरतात, तुमकां स्पेशल येता. ताजें रिजन कितें सर? दीस इज आवर ट्रेडिशनल फूड. जाणट्यांनी आमकां हें जेवणाचो हो स्वाद आयज पासून दिल्लो आहा. जनरेशन नेक्स्टाक हें दिवपाक जाय. आमी फुडल्या जनरेशनाक हेंच दिवंक जाय. हे सँडविचीस आसूं, बर्गर आसूं, हे जेवण जें आहा तें आतां यंगस्टर्स जे आहा ते खाता, पूण एवरीडे खावप ना तें. हांवें सांगलां तशें 20 दिसांनी एकदां, म्हयन्यान एकदां. म्हाज्या दिसांनी आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल वॅज फूड, आमचे ट्रेडिशनल सुंगटाची कडी, नुस्त्याचें हुमण, सुंगटाचें हुमण, हें इम्पॉर्टंट. आतां सगळ्यांक कळ्ळां आसतलें की वॉट इज द सिक्रेट ऑफ मायकल्स एनर्जी, कारण जे इतले फीट आनी इतले विचार जो येता. आनी सगळ्यांक एडवायज एक, आमी हेल्दी फूड म्हणटा जे कोविडाच्या टायमार ते कितें आसता जाल्यार येस, जशें मायकल सरान सांगलें तशेंच सकाळीं तिजान एंड आतां जेन्ना पयलें जे ट्रेडिशनल. आनी एक गोश्ट सर सदांच आयकलें हांवें, खंयसरूय तुमी गेले जाल्यार जेवण एक तर घरच्यान तुमकां अशेंच येता, ना जाल्यार खंयसरूय आसा जाल्यार असलें जेवण तुमी सांगता की अशें करात म्हणून. थँक्यू सर. हांव भायर जेयना आनी कोणागेर असो जेवपाक गेलो जाल्यार तांकां पयलेंच सांगता की म्हाका जेवण सिंपल जाय. वॅज उपकारता, दाल, इल्लेशे रोस आनी इल्लीशी दुसरे भाशेची भाजी, वालाची भाजी वा वालपापडी आनी इल्लोसो रायस आनी इल्लें सलाड आनी किसमूर, हें मेळत जाल्यार पुरो आमकां. नाजाल्यार नॉन वॅज जाल्यार हे आमची हुमण, कसलें बारीक नुस्त्याचें हुमण, नाजाल्यार इल्लीशी शाकोती चिकनाची. चड आवडटा का चिकन? दोनूय, पूण चिकन एवरीडे ना. चिकन 8 दिसांनी एकदां, नुस्तें एवरीडे, पूण विकाक एकदां वॅज हांव. ही कार्यावळ स्पेशली
डे विथ सर मायकल लोबो, कारण तांच्या बद्दल जाणून घेवपाचें, तांची लायफस्टायल, तांचे विचार, तांची फूड हॅबिट्स, तांची हॉबीज कितें आसा हें जाणून घेवपाचो एक प्रयत्न करता. एंड दनपार पर्यंत इतले प्रोग्राम्स, इतले एनर्जी तुमकां खबर आसा वदच्यान पयल्या. आनीकूय काय प्रोग्राम्स आसा ते अटेंड करुया आनी सराचे जे विचार आसा ते जाणून घेवया. तुमचें विजन टुवर्ड्स कलंगूट, कारण ऑलमोस्ट तुमी जे कितें आमकां 5 वर्सां पयलीं सांगलेलें न्ही ते आयज विचारपाक सुद्दां येता, कारण आमी पळयल्लीं आसा कामां सगळीं, म्हणजे पार्किंग लॉट म्हणा, रस्ते म्हणा, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हणा, सगळ्यो गोश्टी तुमी करून दाखयल्यात जे कितें सांगलें ते. रिमेनींग 20 किंवा 25% म्हणटा अशें विजन कितें आसा कलंगूट खातीर एंड देन फॉर गोवा? आमचे सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांट हो रेडी जाल्लो आहा. 2 पंपिंग स्टेशन रेडी करपाचे उरल्या. त्यो कंप्लीट जाले उपरांत आमी सेवरेज कनेक्शनां दितले. ते उदक जे ट्रीट जातले बागान ते आमकां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक येवपाक जाय पायपलायन घालून. ते खातीर हे सगळे डिले जाला. तेचो आनीक एडिशनल खर्च आसतलो एक 4-5 कोटी ते उदक बागांतलें उदक वयर हाडूंक एट द गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. सेवरेजाचें उदक गार्बेजीक यूज जातलें फॉर ट्रिटींग ऑफ द वेट वेस्ट. सो हें काम करपा खातीर आयज फायनान्साची थोडी गरज आहा. जेन्ना स्टेटाचे फायनान्स मातशे बरे जातले तेन्ना हें काम आमी हातीन घेवन हें कंप्लीट करपाक जाय. अनइंटरप्टेड वॉटर टू कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हेच्या खातीर वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट रॉ वॉटर आमकां कलंगूट पावला ते वयर हाडप, पायपलायन वयर हाडप इन द इंडस्ट्रियल एस्टेट. थिंगासर जागो आमकां इंडस्ट्रीन दिल्लो आहा. थिंगासर WRDन एस्टिमेट तयार करून टेंडराक पावल्ली आहा फायल. तो टेंडर करून ते काम चालू करप आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ऑफ 30 MLD 30 MLDचे जे उदक कलंगूटान आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन पुरो हो प्लांट बांदपाची आमी डिसिजन घेवन, मिटिंग्स घेवन, डिसिजन घेवन तेजेर एस्टिमेट करून टेंडराक फायल पावल्ली आहा. हें इम्पॉर्टंट काम. अनइंटरप्टेड वॉटर टू द रेजिडेंट्स ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी थ्रू दॅट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. ते आयज काम चालू करीत जाल्यार 2 वर्सां लागतलीं ताका काम सोंपपाक. 2 ते 2.5 वर्सां. मेसेज आमच्या गोंयकारां खातीर आयचो हो प्रोग्राम चोपयता आसतना सर? सी, मॅसेज टू ऑल द गोवन्स इज प्लीज सपोर्ट द गुड वर्क. जेन्ना आमदार बरें काम करूंक सोदता, कितें आसूं तें, रोड करूंक सोदता, बरें कम्युनिटी हॉल बांदूंक सोदता, वो आनी कितें करूंक सोदता, बरें काम करता जाल्यार ताका सपोर्ट दिवपाची गरज आहा. आडकोड हाडूंक पडना. पॉझिटीव थिंकींग करपाची गरज आहा. पॉझिटीव मायंडान फुडें वचपाची गरज आहा. आनी एट द सेम टायम जो तर बरी इंडस्ट्री येता, ग्रीन इंडस्ट्री येता जाल्यार ताका वेलकम करूंक जाय. कित्याक आमचे कितलेशेच भुरगे आयज बेकार घरा आहा, तांकां कामां खातीर इंडस्ट्रियल एस्टेटान एक बरी इंडस्ट्री येता, थिंगासर आपल्या MLAक ऑर त्या वाठारांतलो मिनिस्टर ऑर चीफ मिनिस्टरा कडेन वचून सांगून ते इंडस्ट्रीक सांग की आमकां 80% जॉब शूड बी रिजर्व फॉर गोवन्स अशें सांगून ते जॉब आमकां कशें उरचे, आमचे कडेन कशें उरचे ते जॉब, तेचेर भासाभास करपाची गरज आहा. आनी गोंयचे
ऑलवेज एम्प्लॉयड आसपाक जाय. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आनीक फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जितके ट्युरिजम वाडटले तितके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाडटले. पूण आमचे गोंयच्या भुरग्यांक तो पाठिंबो दिवपाक जाय की तुमी करा. आतां हांव कसो एनकरेज करता वॉटर स्पोर्ट्स. आमच्या भुरग्यांक सांगता तुमी वॉटर स्पोर्ट्स फुडें व्हरा. तुमी तुमचे ओन बोटी घेया, तुमी पात्रांव जाया. तशेंच रेंट अ कार आमच्या ऑफिसान तेंचें रेजिस्ट्रेशन आहा. हांवें 1700 भुरग्यांक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिले. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, म्हापसाचे पासून आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे टोटल 1800 भुरग्यांनी आयज गाडयो घेतलेल्यो आहा. रेंट अ कार ते सेल्फाक गाडी दितात. तेंचे 2 गाडयो आयल्या सेल्फाक एक 4 दिसांक गेले जाल्यार तांकां पयशे येतात. तितून ते आपले भाडें फारीक करता, म्हणजे जो कितें इन्स्टॉलमेंट आहा तोय भरता आनी तेचे भायर आपले फॅमिली पोसता. सो कोण रेस्टॉरंट घालता, कोण आपले घरान गेस्ट हावस घालता, कोण आपले धाकटुले 4 रूम बांदता आनी इंडियन ट्युरिस्टांक दत्ता. सो अशे वेगवेगळे जे धंदे आहा ते आमचे गोंयकारांनूच करप आनी आमच्या गोंयकाराच्या हातीनूच हो धंदो उरप हें इम्पॉर्टंट. सो हेचे खातीर आमी वावरपाक जाय. हेचे खातीर म्हाजी मॅसेज टू ऑल द यूथ, ट्राय टू बी सेल्फ सफिशंट. सेल्फ सफिशंट जे आयज चीफ मिनिस्टर म्हणटा गोवा शूड बी सेल्फ सफिशंट. कितें आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा. हें स्वयंपूर्ण गोवा जे आमी म्हणटा तें कितें मिनींग कितें तेजो? मिनींग असो की आपूण आपल्या पांयाचेर उबो रावतलो, आपूण सेल्फ सफिशंट जातलो. सेल्फ सफिशंट कशें जावप तें? सेल्फ सफिशंट जावप बाय डुईंग तुजे मनान जें कितें आहा, आपल्या मनान कितें आहा की आपूण एक कलंगुटान धाकटुलें शॉप घालतलो, भाड्याक घेतलो शॉप घालतलो आनी आपलो धंदो ओन करतलो. आपूण जॉब मागूंक वयचो ना, आपूण सरकाराचो पिवन जावचो ना, आपूण खंयच्या प्रायवेट हितून वचोन कोणा कडेन कामाक लागचो ना. आपूण पांयाचेर आपले उबो रावतलो. ह्या भुरग्याक सपोर्ट करूंक जाय. कोण रेस्टॉरंट घालता, धाकटुलें रेस्टॉरंट घालता, खानावळ घालता, कोण आपले ऑमलेट पाव विकूंक सोदता, त्या मनशाक आमी सपोर्ट करपाची आयज गरज आहा. त्या मनशाक जर तर आमी सपोर्ट करीत जाल्यार खंय तरी न्याय ह्या गोंयच्या भुरग्यांक मेवतलो. तांकां सपोर्ट इन EDC लोन, EDCचो लोन घेवप, तांकां नॅशनलायज बँकेचो लोन घेवन दिवप, तांकां आनी कसलो लोन घेवन दिवप आनी तांकां मदत करप की तूं सेल्फ सफिशंट जा. तूं धंदो जो तुजो चालू आहा हेचो तूं धंदो जो घालूंक सोदता तो धंद्याक तुका कितें मदत लागतली ती आमदारान, सरपंचान, लायक मायंडेड लोक, NGO तेंच्यांनी त्या भुरग्याक सपोर्ट करप. तूं सर फुडें आमी तुज्या फाटल्यान आहा. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन, कारण आमी स्वयंपूर्ण भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, आत्मनिर्भर भारतूय म्हणटा, पूण सरान इतल्या सुंदर तरेन एक्सप्लेन करून दिला ताजो अर्थ कितें तो. आनी हे यूथ जे आसा तांच्यांनी हे लक्षांत घेवपाक जाय आनी सर ऑलवेज तुमच्या सपोर्टा खातीर आसा. सर एट लास्ट आमी आतां कोको बिचार आयिल्ले आसा सम नियाळ घेवपा खातीर खंयचो तरी कित्याक आसा हांगासर सर? ह्या वाठारांतल्या लोकांचे एक प्रॉब्लम आहा की दर्या फुडें फुडें येत आहा. बीच जो आसलो कोको बीच म्हणून एक टायमार तो गेलो. तो कित्याक गेलो? कित्याक ग्लोबल वॉर्मिंग जावन उदक वयर वयर येता. सो तांकां हे प्रोटेक्शन वॉल जे आहा तें सायंटिफिकली बांदलेलें जाय. आमचे गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आहा, आमचे वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट आहा आनी तांकां सेंट्रलाचो फंड येता हे असले धोडां बांदपाक आनी ते अशें बांदता की एनवायरमेंट डॅमेज जायनासतना बांदप. आनी त्या खातीर आमी हें पळोवपाक येयला. आनी तेजे उपरांत हांव म्हाजो नोट घालतलो. WRD डिपार्टमेंट बदामी म्हणटा पळय तो आमचो चीफ इंजिनियर आहा तो हेचेर एक्सपर्ट आहा, ताकाय आमी आपयतले हिंगा आनी एकदां इन्स्पेक्शन करतले. तेणें हो नोट प्रिपेर करून गव्हर्मेंट डिसिजन घेवन दिल्ली धाडपाक जाय आनी दिल्लीसून हेका फंडींग येतलो अंडर वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट आनी तितून हें काम करून घेवपाक जाय. म्हाका दिसता हेड्स ऑफ टू यू सर फॉर दीस वर्क आनी इतले सगळे हार्ड वर्का खातीर. अँड आमचे बरोबर मायकल सर आसा, मिनिस्टर फॉर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. अँड बिहायंड द कॅमेरा ओमकार फळारी आनी तुळशीदास च्यारी, 2 कॅमेरामॅन, तांकांय थँक्यू म्हणपाक सोदता बिकॉज इतले सगळे मेहनत आमी आज सकाळच्यान घेतलेली आसा. आय नो सर दीस हार्ड वर्क अँड स्टील यू हॅव दॅट सर एक अजून पर्यंत टायर्डनेस अजिबात दिश्टी पडना तोंडार. तेजेत तुम्ही राजूय सांगला की हेल्दी फूड
सो थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. At last we finished our journey and आजची ही कार्यावळ डे विथ MLA, डे विथ सर मायकल लोबो आणि खूपशा गजाली शिकपाक मेळ्ळ्यो. मेन म्हळ्यार जी एनर्जी लागता ती आमी खूबदां म्हणटा की MLAचे कामां अशी आसता तशें, बट आज दीसभर फ्रॉम मॉर्निंग 7:30 टील नाव एट अरावंड 4:30 आमी जायत्यो गजाली पळयल्यो, जायत्यो गजाली शिकले, जायते इनॉग्रेशन्स केले. आनीकूय आसतले आसले जस्ट बिकॉज ऑफ कर्फ्यू आयज खुबश्यो गोश्टी आमी जशें सरान सांगले की कमी केल्ल्यो आसा. बट येस, खूब शिकपा सारक्यो खूब गोश्टी आसात, त्यो सगळ्यो आमी सरा कडल्यान आयकून घेतले. तांचे थॉट्स, तांचे लायक डिसलायक्स एंड एवरीथींग, लायक तांची करियरा बद्दल, तांचे विजन, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो इन दीस सिरीज, फर्स्ट एपिसोड ऑफ अ डे विथ MLA. अँड फुडल्या आनीक एपिसोडांनी अशेंच आमी कांय लिडर्सां कडेन उलयतले मेळटले. सो आयच्या ह्या कार्यावळीन म्हणपाक सोदता टाटा, बाय बाय, टेक केअर अँड बी सेफ.